नमस्कार इश्टानो, आयज म्हजें तिसरें कवितेचें पुस्तक उजवाडाक येता. पाख परजळ हें पुस्तकाचें नांव. मनशाचे जिणेंत साबार संकश्टां येतात, पूण कश्ट आनी आत्मविश्वास ह्यो दोन गजाली आमकां जैताच्या पांवड्यार पावयतात हाचें पडबिंब ह्या म्हज्या पुस्तकांत आसा. एक धाकटुलीच कीड फुलपाखो जावन कोकुनांतल्यान भायर सरतकच जशी धडपड करून आपल्या पाखांत बळ हाडटा आनी जैतिवंत जावन मळबार उडटा, ताचें प्रतिकात्मक चित्रण तुमकां पाख परजळ नांवाचे कवितेंत आयकुपाक मेळटलें. हांव गोंयकार कवी मनोज नरेंद्र कामत सादर करता म्हजी कविता आर.जे. रॉक वाज हाच्या सांगाता 99.8 FM कोंकणी उलय लंडन फुले कार्यावळींत आवाज रेडिओ सावथहॅम्प्टन UK. कविता पाख परजळ. तूं सवका सवका सवस्तकायेन चलताली. तूं सवका सवका सवस्तकायेन चलताली तेन्ना सगळ्यांनी तुज्या फुडारा विशीं चिंतून काकुळट केली आनी भोगलोय केल्यो. तेन्ना सगळ्यांनी तुज्या फुडारा विशीं चिंतून काकुळट केली आनी भोगलोय केल्यो. तूं निवांतपणान फुडें वचत रावली. तूं निवांतपणान फुडें वचत रावली. सवका 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 सवका. हेरांचें आयकूंक नासून निश्ठेन आनी विश्वासान. हेरांचें आयकूंक नासून निश्ठेन आनी विश्वासान. एक दीस निवांत बसून तुवें विणलो कुकून. एक दीस निवांत बसून तुवें विणलो कुकून आनी बसली भितर साधना रुपान. आनी बसली भितर साधना रुपान. वाट पळयत रंगोवंक फुडार विलोदी. वाट पळयत रंगोवंक फुडार विलोदी. अळंग गेली फुटाळ वायट विचारांक. अळंग गेली फुटाळ वायट विचारांक. सुरू जाली तुजी धडपड मरण काळी. सुरू जाली तुजी धडपड मरण काळी. नवो संवसार पारखुपाची हावेस परजळीत करपाची. नवो संवसार पारखुपाची हावेस परजळीत करपाची. होच सुखाचो खीण पाखांत बळ. होच सुखाचो खीण पाखांत बळ. उंच भरारी मारपाक विलोदी रंगान भरून रंगोवपाक आसमंत. उंच भरारी मारपाक विलोदी रंगान भरून रंगोवपाक आसमंत. नवे जिणेंतलें परिवर्तन. नवे जिणेंतलें परिवर्तन कोणाचीच पर्वा ना. मळबाक जमनीची शीम ना. कोणाचीच पर्वा ना. मळबाक जमनीची शीम ना. मळबाक जमनीची शीम ना. तुमकां सगळ्या आयकुप्यांक मना काळजांतल्यान दिनवासतां तुमकां खूब खूब देव बरें करूं.